कळत तुका. जसो मडकयच्या बाजून तसो तो आपल्या अक्षयच्या बाजून, अक्षय सायडीक तो आपले ओल्ड टोल नाके हांगा तुमी जातलो, कळत तुका. आनी ह्या सद्या आमचो बजेट ते 120 कोटी जाला केलां. आनी ते आमकां पूल आतां हो गोवा न्हू सेंट्रल गव्हर्मेंटचे फंड मेळटलो 100%. कारण ह्या अजून पयलीं लीक करून नासली, हे फर्स्ट प्रोडक्टांच्या मार्फत हांव तुका लीक करता फर्स्ट टायम, कळत तुका. हो मडकयचो पूल फुडें आतां उरपाचो 100% जातलोच. एक अर्थ असोय जाता की ज्या जाग्यार आमचे कडेन गांवांतल्यान अशे तरेचो इनिशिएटीव येता तो गांवांक खबर ना. कारण आमचो चॅनल एकूच जाला. कितें तें गव्हर्मेंटांतल्यान जेन्ना कितें प्रपोजल येतलें प्लॅन येतलो तेन्नाच तो आमी मानता. लोकांतल्यान प्लॅन येवंक जाय, ग्रासरूट प्लॅनिंग जावंक जाय आनी त्या लोकां मदीं पावूंक जाय, लोकांनी ते एक्सेप्ट करूंक जाय. हे तरेचे कल्चर आमी तयार करूं ना. त्या वाठारांतल्या लोकांक कितें जाय ताजो सरकारान विचार करूंक जाय. उरफाटें जालां सरकार आपणाक कितें जाय तें चिंतता म्हणून विरोध जाता. संदीप प्रभुसाहेब तूं सांगपाक म्हटलें कितें जाणा मरे तूं, आमचे मडकय आक्षी पूल तसोच धरून दवरात. मडकय आक्षी पूल धरून दवरात. आमचो 10 जुलय 1998 गोवा विधान पास केलो ठराव जावचो म्हणून. आनी आतां आमचे 9 पंचायतीन ठराव पास केला फोंडा तालुक्यांतल्या. आनी जमेची बाजू म्हणजे आमच्या मार्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान पास केला मडके पूल जावचो म्हणून. इतल्या 9 पंचायती म्युनिसिपालिटी आमची विधानसभा आमी सांगता मडके पूल जाय म्हणून. आतां कांय हेंच पडना न्ही. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटची आमची इंटेलिजन्स एजन्सी रिपोर्ट सेंट्रलाक येता की मडकेची पुलाची खूब गरज आहा म्हणून. आनी प्रश्न सोंपलो. इट इज व्हेरी पूल जाले जाल्यार पूल जाल्यार फायदो म्हणजे इतली लोकांक फेसिलिटी जातली वचपाक मुवमेंट करपाक. कित्याक तो फक्त हायवेक जॉइन जातलो इतलोच. हायवेक जातलो पण मडकय सारकी फोंड्या सारके लोक हांगा मेडिकल गोवा मेडिकल बेगीन पावतले, वास्को बेगीन पावतले, पणजे बेगीन पावतले. आनी जो पळय वर्साक 10 कोटी रुपया फ्युअल कन्झ्युमर तो सेव जातलो. जे पळय आमचे ओल्ड गोंयच्यान पळय लोक हांगा वयता पळय, आमचे ओल्ड गोवा वयता आमच्या पणजे आमच्या मुरगांव वयता पळय न्हू, दॅट वील गो शॉर्टकट. इवन मोल्या सारकेचो मनीस पळय तो एक्सिडेंट जायत तर न्हू आमचे गोवा मेडिकलान बेगीन पावतलो. सुविधाच्या दृश्टींतल्यान सोयी सुविधाच्या दृश्टींतल्यान तिजो भंय आशिल्लो की फाल्यां पूल जर जालो जाल्यार ट्रॅफिक वाडटली आनी मागीर भुरग्यांक रस्त्यार खेळपाक मेळचें ना. ट्रॅफिक म्हणजे ती आमच्या कर्नाळे सायडीच्यान अशी वचपाची ना. ती डायरेक्ट आमच्या नवो इंडस्ट्रियल रोडा मार्फत त्या आमच्या मडकय आमच्या कुंडय थंयच्यान जातली. म्हणजे बांदोडच्यान ट्रॅफिक वचपाना, आपल्या कर्नाळच्यान वचपाना, डायरेक्ट. पूण बेजिकली आतां विकास तुमी म्हणटा तशें विकास आनी कमिशन ह्यो सगळ्यो गजाली सगळ्यो इक्वल जाल्ले आसात. एक्चुअली पुलाचेर आनी बायपासाचेर कमिशन आसतलें न्ही, तरी कितें जायना. कोणाक आसतलें तें कळूं ना. जो पर्यंत ती अंक्याची गरज जायना तो पर्यंत पूल जायना अशें जर आसत हाजेरूच आमी विचार करपाची गरज आसा लोकांनी की गरज कोणाची, आमची गरज न्ही जाल्यार तिचे खातीर वी वील पे एनी प्रायस. हें जो पर्यंत जायना तो पर्यंत आमच्यो निवडणुको म्हणटात तो फार्स जाता मागीर. सो निवडणुकांची जी पळय काम आसा हें काम खूब म्हत्वाचें. मतदार राजा हो एका दिसाचो राजा जालो जाल्यारूय ताणें आपली सत्ता फुडें 5 वर्सां उरतली. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणजे राजकारण जायचें जावपाक न्हू उदरगत ती लोकांक जायचें जावपाक. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लोकशाही न्हू ती. लोकशाही लोकांक कितें जाय तशें जावपाक जाय. ह्या राजकारण तमट्या कशें जावपाक येना. इट इज बेसीक थिंग. म्हणजे हाका तुका डेमोक्रेसी म्हणटा. पण आतां हांगा कितें जालां जाणा, प्रत्येक मतदारसंघान जे पळय नवरे उबे रावतात ते तुका युवा पिळगी सुद्दां कितें करता, आतां म्हाका कितें तूं सोडटा काय म्हणटा. बरोबर. तोय विचार करिना. हाजोय आमी विचार करूंक जाय. तो समाज पुरुशूच पळय आसा न्ही तो जाला भ्रश्ट. तो जर सारको आशिल्लो न्ही जाल्यार तशी कोणाक कापासताच जावची नाशिल्ली आपणाक. मडकय प्रियोळ मतदारसंघा भितर समाज पुरुश चड भ्रश्ट जाला. हालीं दिश्टी पडपाक लागला म्हाका. की जंय तुगेले मतांची बोली ही चिरे सिमीट आनी कितें असले हातूंतल्यान सामकी तशी तरेच जाल्या. सामकी जी मानसिकता बदलपाची गरज आसा. मानसिकता बदलपाक जाय. आनी जाता कितें की आमदारांनी ते कांय न्ही. एखाद्रें कितें आसा की म्हज्या घराचें लायटीचें बील, बारीक उदाहरण, म्हज्या घराचें लायटीचें बील म्हाका कोणें पयशे दिल्यार तरी जाता पूण तें व्हरून हांवेंच व्हरून त्या कचेरेन फारीक करूंक जाय. आतां ती बारीक बारीक राजकारणी पळय मागीर आमदार जावंक सोदता न्ही ते लोक ना दी ते हांवूच तुका तें आनी लोकांक पांगळे करून सोडटा. तांकां खंयचेच ऑफिस दाखयना. हो विशय जाला. आनी सो लाचारींतल्यान भायर सरपाची खंय तरी गरज आसा. आमी एक काम करया, आमी प्रोग्राम सोंपयतात हांगा पूण सोंपयतना एक काम करया. म्हाका थोडके भितर तुमचे आतां इतली सगळी डिस्कशन जालें. ह्या डिस्कशनांतल्यान कांय गजाली तुमच्याय तकलेन क्लियर जाले आसतल्यो की तुमी जे पर्स्पेक्टीव मांडिल्ले. आमी एक शेवटाक एक पर्स्पेक्टीव मांडी आनी त्या हातूंतल्यान सोंपया की तुमकां कशें दिसता कितें जावपाची गरज आसा ह्या सगळ्या हातूंत भितर, ह्या इलेक्शना भितर. आतां जेन्ना मतदार इलेक्शनाक वता आनी उमेदवार इलेक्शनाक वता कितें जावपाची गरज आसा? म्हाका जाल्यार दिसता की आतां म्हणजे मतदारांनी सामको चिंतपाचो वेळ आयिल्लो आसा की हो उमेदवार आतां तेंचो आसा तेजो बॅकग्रावंड पळयात. तेणें कितें समाजा खातीर तेणें कार्य केलां अशें. तें बेश्ट पयशांचें न्ही, पयशे फेकून न्ही,
कार्य सामकें तळागाळान वचून तेणें काम केलां तेजो तो बॅकग्रावंड पळयात आनी तुमी ते असल्या मनशाक तर तुमी निवडून हाडले ताका कितें तरी विजन आसा फुडें बरें तेजो एक मार्ग आसा तोय विचारात ताका आनी ताका सामको फूल तेजो पाठिंबो दिवन अशा मनशाक आमी वयर काडूंक जाय आनी घराणीशाही बी चल्ल्या ती आमीच कंट्रोल ओके सो बेसिकली मतदारांक कार्य आनी ह्यो गजाली ताचो विचार करपाक जाय मेन म्हणजे कितें आसा आमच्या मतदारसंघाचो सर्वोदय जावपाचो म्हणजे सगळ्या लोकांक उदय जावपाचो सगळ्यांक फॅसिलिटी मेळपाची आतां समज एका आमदारान समज एका तीर्थेर धाडले तर ते आमच्या त्या मतदारान तेका मत मारप न्हू कारण ती तीर्थयात्रा पावन जायना आमचे मुस्लीम सारके समाज पळय लोक न्हू आपले स्वकश्टान तीर्थयात्रे वयता तेन्ना जेणे पळय कोणें आपले तीर्थेर धाडल्या पळय विरुद्ध मत मारचे तरूच तेका देव पावतलो ज्याका ज्याने तीर्थयात्रेक धाडला ताका मत मारनाका जाल्यार देव पावतलो ओके म्हाका दिसता इतलेंच की युवक वर्ग मनशान मातसो स्वाभिमानाचो विचार करचो हें जर केलें आसत न्ही जाल्यार सगळ्या प्रश्नाक आपोआप जापो मेळटल्यो ओके सर म्हाका दिसता की आतां वेळ आयला ज्या वेळार युवकांनी सगळ्यांक टेस्ट केल्या कित्याक सगळ्या तरांचे लोक पळोवन जाले सो आतां तांणी मातसो आपलो विचार करचो की फाल्यां हांव कितें आसतलो 5 वर्सांनी हांव कितें आसतलो आसा तसोच उरतलो कारण ही जी नोकरे फाटल्यान वचपाक लागून जे पळय त्या हातून घुसपतात तांणी विचार करचो की अरे आमी आमच्या पांयार आमी धनीपणाचें शिक्षण केन्ना घेतले आमी सदांच चाकरूच कित्याक रावचें कोणाचो तरी चाकरूच जावपाचो प्रयत्न आसा थंयच्यान आमी धनी जावपाचो विचार कित्याक करचो न्ही जर आमचे कडेन जमनी आसात जर म्हजे कडेन उदक आसा जाल्यार हांवें कश्ट कित्याक करचे न्ही हो विचार तरणाट्यांनी करपाची गरज आसा अशें म्हाका तुम्ही थोडके भितर हांगा विचार हांगा मांडले आनी खुबश्यो गजालीचेर उजवाड घालो ताचे खातीर आमी खऱ्यांनी तुमचे उपकारी हांगा प्रियोळ आनी मडकय ह्या संदर्भांतल्यान हे करतना बऱ्याचशा गजालींचेर उलयल्यात थंय गांवचो विकास गांव उरचो गांवचें गांवपण उरचें शांती उरची आनी धनीपण उरचें चाकरीचें नासचें भुरग्यांनी आसा ते फक्त लाचार जावचे न्हय तरणाट्यांनी पसून लाचार जावचे न्हय अशे तरेच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो मांडल्यात ताचे बरोबर दिगंबर बाबान तरी एक वेगळीच गजाल मांडिल्ली आसा थंय सांगिल्लें आसा की जे कोण तीर्थयात्रेक धाडटात तांकां मत मारलें ना जाल्यार देव तुमकां पावतलो अशे तरेचो विचार मांडिल्लो आसा सो ह्या सगळे विचार जे तुमी हांगा मांडले आनी तातूंतल्यान हे केले ताचे खातीर तुमचे आमी खऱ्यांनीच उपकारी फुडली आमची जी कार्यावळ आसा ती कार्यावळ जातली मंगळाराक 14 फेब्रुवारी आनी ती जातली वाळपय आनी परये ह्या 2 मतदारसंघाचेर वाळपय आनी परये 70 तालुक्यांतले 2 मतदारसंघ ताजेर आमी चर्चा करतले आनी ती जातली 6 वरांचेर मंगळाराक 14 तारखेक इतल्यान आमी आमची हांगा कार्यावळ सोंपयतात पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचो मतदार राजा.